गोवा फॉरवर्डचो मुखेल म्हणयारो ट्रोजन दिमोलून खुल्लो बंडाचो बावटो बरयलें पत्र विजय सरदेसायाक म्हणटा पार्टीची परिस्थिती चल्ल्या फटींगपणाकडेन। आर्किड भानगडीक लागून आदिवासी शेतकारांचे जालें डबल लुकसाण, उत्पन्न दिवपी शेतकामां दिली सोडून आर्किड फुलां लायलीच ना, बँक मात लागल्या फाटीक रीण फारीक कर म्हणून। 49वा इफ्फी जातलो 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती 9 दिसाच्या महोत्सवा खातीर प्रतिनिधी नोंदणी सुरू सोमारच्यान। श्रीलंकेन हारायलो इंग्लंडाक 78 धांवड्यांनी। कुड्डे खेळगड्यांच्या टुर्नामेंटात श्रीलंकेन काडले 7 विकेटींनी 260 रन, जाल्यार इंग्लंडाचे 7 आउट 182 रन्स। आता खबरो विस्तारान पळोवया। गोवा फॉरवर्डात बंडखोरी जाता अशी चिन्हां दिसपाक लागल्या। गोंयकारपण ही पक्षाची घोशणा फटींग आनी फटींगपणा जावपाक लागल्या असो जाहीर आरोप पार्टीचो म्हणयारो ट्रोजन डिमेलून केला। एफडीएच्या कर्तव्यदक्ष बायल अधिकाऱ्याची सतावणूक कित्याक जाता अशी चीट ताणें पक्षाचो अध्यक्ष आनी मंत्री विजय सरदेसायाक बरयल्या। ट्रोजन डिमेलोन 5 ऑक्टोबराक गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायाक बरयल्लें हेंच तें पत्र। ताका जाप आयली ना तेन्ना सोमारा ताणें तें प्रसार माध्यमांक धाडून दिलें। तातूंत मुखेलपणान विशय काडला तो एफडीएची अधिकारी आयवा फेर्नांडीसाचो। गोंया भायल्यान मडगांवां मार्केटांत येवपी नुस्त्या भितर फॉर्मेलिन सांपडलां अशें तिणें तपासणी करतकीर सांगिल्लें। हाचेर ट्रोजन कितें म्हणटा तें पळयात। When she raided the Margam market regarding the formalin test, she stood out with courage and brought this slow poisoning of every Goan to the notice of the government. Everything was done, including my party president played a very negative role. The people of Goa were actually burning with anger. However, finally, the crux of the issue is now that this Eva has been started being persecuted by the department to such an extent that she has to approach the human rights. And my party president seems to be very silent about it. What does it indicate? Are you a party of this abatement in this persecution? I wrote to him on the 5th of this month. Where is this Goyakar pond? It is all footing pond. And today they have taken a decision that they will bring some international people to test this. This all happened only because Eva brought this to the knowledge of the people of Goa, that there is a slow poisoning going on as far as fish is concerned. And therefore I wrote to the party president. Since he has refused to even acknowledge my letter, I have said I will take this war in the public domain. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार। सरकारान आमकां साल्वार केलें ना जाल्यार आत्महत्या करपा शिवाय दुसरो पर्याय उरचो ना अशी शिटकावणी सांगे, केपें आनी काणकोणच्या 21 आदिवासी शेतकाऱ्यांनी दिल्या। आर्किड फुलांच्या भानगडीत तांकां दरेकल्याक उणेच उणे 65 लाखांक नागयल्यात। तांणी आर्किड फुलां लायलीच ना, मात तांच्या नांवार रिणां काडून एजंटान कोट्यांनी रुपया खाल्ले। आतां रीण फारीक करपाक बँक तांचे फाटीक लागल्या। ह्या शेतकारांची खरी परिस्थिती किती आसा ते पळोवपाक आमचो काणकोणचो खबराकार देविदास गांवकार मुद्दाम गांव डोंगरी आनी खोती गांवां गेलो। ते आपले जमिनीचेर मिरसांगो, केळीं, अणसां, काजू आनी तांदूळ लायताले। तें बंद करून ताणें ही जमीन ऑर्कीड फुलांची पॉली हावजां बांदपा खातीर दिली। ते खातीर तेन्नाचो शेतकी मंत्री रमेश तवडकारान फुडाकार घेतिल्लो। म्हयन्याक उणेच 1 लाख रुपया फायदो जातलो म्हणून तांकां सांगलें। ते प्रमाण तांणी बँके कडल्यान रिणां घेतलीं, पूण प्रत्यक्षात रिणाचे पयशे रत्नाकर बँकेन भायर देविदास गांवकार नांवाच्या एजंटाक दिले। तेन्ना सावन अर्दकुटी उबारिल्ली ही पॉली हावजां तशीच पडून आसात आनी बँक मात रीण भरात म्हणून तांचे फाटीक लागल्या। पळयात ते कितें म्हणटात ते। तेंच्यांनी आमचो जो लोन अमावंट जो सँक्शन जालो तो टोटल लोन अमावंट आसा तो डिसबर्समेंट तांणी एट अ टायम म्हणजे सादारणशे 10-12 कोटी रुपया एक बरोबर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक डिसबर्समेंट केलो। खंयच्याच बँकेचो प्रोसेस आसा जो तेंचे आरबीआय गायडलायन्स आसा त्या प्रमाणे खंयचोच जो लोन आसा तो लोन वन टायम डिसबर्समेंट करपाची तांचे कडेन तशी प्रोविजन आसना। पूण तरी आसतना तेंचे कितें तरी भितर फिक्सिंग जालें। आमकां जो प्रोजेक्ट दाखयलो
म्हणजे ते पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन, ह्या पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनाक तेमी आमकां दाखयलें की तुमकां सादारणशे म्हयन्याक तुमी जर बरे कश्ट करीत आनी हेतून भितर सगळी कश्ट करपाचे फार्मर आसले, सादारण म्हयन्याक तुमी 1 लाख रुपया सगळो तुमचो खर्च काडून 1 लाख रुपया तुमी जोडपाक शकतले. हालचे परिस्थितीन एकदम सामकें वर्स्ट क्वॉलिटीचे जे काम आसा ह्या पॉली हावजाचें जालें. त्याच बरोबर जे प्लांटींग मटेरियल रायज एंड शायन कंपनीन जे सप्लाय केल्लें तेंय सामकें नीच दर्जाचें. पडंग पडलेली जमीन कोणाचीच नासली, तातूंत भितर कोणाच्या हेतून भितर सादारणश्यो काजू आसल्यो, कोण शेत रोवताले, कोण मिरसांगो पिकयताले. सादारण 50,000 ते 1 लाख रुपया उत्पन्न तरी आसलें रेगुलर जें मेळपाचें. सो ह्या पॉली हावजाच्या माध्यमांत जेन्ना फुडें सरले आमी तेन्ना तेंय बीन तांचें इन्कम सगळें बुडलें. सो आज परिस्थिती आसा म्हाका दिसता गळफास लायले शिवाय आनी पर्याय ना. सो तितले हांवें काजू कावडले, मागीर माडयो आसले ते कावडले, किळे हालवले आनी ते हें आसलें 15 ते काडून सगळें काडून जमीन लेवल केले आनी पोल्या घालपाक तांकां रेडी करून दिले. तेणी मागे तुले पयशे काडले 64,000 लाख काडले तेणी. कांयच करूना जमीन लेवल करना, काय करना 64 लाख काडले. कन्स्ट्रक्शन जाला आनी प्रोडक्शना प्लांट बी सगळे घातले, पूण ते आतां मागे पोल्या हावज सद्या पोजिशना ना. प्रोडक्शन तर कंप्लीट बंद जाला. पूण सरकाराचें नियोजन नाशिल्ल्यान आज एकेका शेतकाराचेर सुमार 60 ते 65 लाखाचें कर्ज तकलेर आयला. आनी हें कर्ज तकलेर आयल्या उपरांत हो दोश सरकाराक दिवचो, बँकेक दिवचो काय कॉन्ट्रॅक्टराक दिवचो, अशी परिस्थिती ह्या शेतकाराचेर जाल्या. देखून काणकोण, केपें आनी सांगे ह्या 3 वाठारांतले सुमार 21 शेतकार एकठांय जावन आपलो न्याय मागपा खातीर आतां रस्त्यार आयल्या. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. गोंय प्रशासनात रिती आशिल्ल्यो सुवातो भरतलो जाल्यार पयलीं राज्याची अर्थीक परिस्थिती सुदारपाक जाय. ते खातीर ताबडतोब मायनिंग सुरू करचें पडटलें. पूण त्यान पयलीं आदी काडून दवरिल्ल्या खनिजाची येरादारी सुरू करूं येता. पर्रीकर सरकारांतलो वरिश्ठ मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचो मंत्री सुदीन ढवळीकाराक सोमारा पत्रकारांनी धरलो आनी उपसभापती मायकल लोबोन सरकारी नोकऱ्यांचो प्रस्न काडिल्लो ताचेर प्रतिक्रिया विचारली. प्रशासनांतल्यो 3,000 वॅकन्सी भरच्यो अशी मागणी करपी पत्र मायकलान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक बरयल्लें. ताचेर सुदीन कितें म्हणटात पळयात. See, whatever Deputy Speaker alleged may be from his side. It may be correct also. I personally felt that he should not talk on the openly. He should go to the BJP committee, BJP people and discuss this. आर्थीक परिस्थिती जर सुदारली जाल्यार युथाक नवे जॉब दिवपाक आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आर्थीक परिस्थिती सीएमाक लागून जावना, आर्थीक परिस्थिती आमची मायनिंग एक्टिविटीज बंद जाल्ल्यान जाल्या. एक मिटींग म्हाका दिसता 13 ऑक्टोबराक तांणी ऑलरेडी दवरलेली आसा. ती मिटींग जाल्या नंतर जे विशय हाताळपाक जाय ते पार्लमेंटाक घालपा खातीर नोव्हेंबर पार्लमेंट आसा आनी हे सगळें जावंक शकता प्रोवायडेड भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी जे आसात तांणी हातूंत इंट्रस्ट घेवन दितात. पूण नोव्हेंबराच्यान आमच्यांनी जे डंप आसा ते डंप उचलपाक चालू करपाक जाय. कितली क्लियरन्स आसतली तितली क्लियरन्स हाडूं येता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. 49वो भारतीय चित्रपट महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती जातलो. महोत्सवात सुमार 64 देशांतले सिनेमा दाखयतले. तातूंत इस्रायलचे सुमार 7-8 सिनेमा आसतले. उक्तावण आनी समारोप सुवाळो बांबोळीच्या दोतोर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जातले. अनुच्या इफीच्या प्रतिनिधींची नोंदणी 8 ऑक्टोबराच्यान सुरू जाल्या. महोत्सवात शशी कपूर, श्रीदेवी आनी विनोद खन्ना खाशेल्या रेट्रो विभागात आर्गां ओंपतले. खेळा विभागात अनु विशेष अशी खेळा संबंधातली 6-7 फिल्मां दाखयतले. Delegate registration will start today from 7 p.m. It is for cine enthusiasts, professionals on payment of 1,000 rupees and students will be registered free. All applications of delegates who are registered with IFFI for last 2 years will be approved within 24 hours. The new application will be approved in 48 hours. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम.
विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या दर्यादेगेवेली सगळीं बंदरां 30 ऑक्टोबराक आडावन धरतले. राष्ट्रीय नुस्तेमारी मंचान शिटकावणी दिल्या. केंद्र सरकार दर्यादेगांचेर व्यापारी बोटी खातीर कॉरिडॉर उबारपाक सोदता. ताका लागून मंच चाळवला. आमकां दर्यांत बोटी सोडपाक मेळपाना, आमच्या पोटार हो पांय असो मंचाचो आरोप. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील हांचे म्हणणे प्रमाण सागरमाला प्रकल्पा अंतर्गत पोर्ट डेव्हलपमेंट कनेक्टिव्हिटी करत हेर उद्योगां कडेन शिपिंग कॉरिडॉर जोडपाक सोदतात. गोंयचे दर्यादेगेर कितलेशेच नुस्तेकार भाव पारंपारीक पद्दतीन नुस्तेमारीचो वेवसाय करत आयल्यात. तांकां तांची व्हडी बोटी उदकांत सोडपाक मेळची नात. देखून हो देशविरोधी पर्यावरण विरोधी प्रकल्प अशें म्हणटनाच ताका विरोध करपाक रस्त्यार देंवतले. जलसंसाधन मंत्री नितीन गडकरीच्या घरा भायर धरणे धरतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. पळयात तो कितें म्हणटा ते. आमची उपजीविका हे समुद्रावरती आहे आणि सरकारचं गेल्या 4 वर्षामधलं धोरण बघितलं तर कुठलंही काही करताना मच्छीमारांना विचारात घेतलं जात नाही आणि मच्छीमारांच्या रोजीरोटीवरती फार मोठं नुकसान करण्यापर्यंत सरकारचं धोरण झालेलं आहे. आणि त्याकरता कालच्या मीटिंगमध्ये नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मीटिंग आणि त्यांच्यासोबत किनाऱ्यावर राहणारे मच्छीमारांच्या जे बोट ओनर्स असोसिएशन वगैरे आहेत त्यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी होते आणि मोठ्या प्रमाणात त्या मीटिंगमध्ये सगळ्यांनी या कॉरिडॉरला फार मोठ्या प्रमाणात विरोध केलेला आहे. आणि त्याकरता आम्ही 30 ऑक्टोबरला समुद्रामध्ये या शिपिंगच्या विरोधामध्ये मोठं आम्ही आंदोलन करण्याचं कालच्या मीटिंगमध्ये ठरलेलं आहे. पण आयज हे जे आसा हे सागरमाला प्रोजेक्टाक लागून आयज पोर्ट डेव्हलपमेंट हे करूंक सोदता, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी वाडोवंक सोदता आणि पोर्ट लिंक टू इंडस्ट्रियल हबांक कनेक्ट करपाक सोदता. आणि हे जे आसा हो जो पळय प्रपोज पळय केलेलो आसा आमकां बारीक फिशरमॅनाक सोंपोवपाचे हे प्रयत्न सरकार करता. कित्याक पयलीं तेंच्यांनी नॅशनल वॉटरवेज एक्ट केलो, तितून 111 रिवर्स केले नॅशनलायज. मागीर पोर्ट ऑथॉरिटी बिल म्हणून हाडले, तितून 12 पोर्ट जे आमचे इंडियाचे मेजर पोर्ट इन्क्लुडिंग MPT पोर्ट जी आसा ती ऑटोनॉमी दिल्या म्हूण ताका प्रायवेटायज केलेली आसा. आणि आयज हे जे पळय हे करूंक सोदता, हे शिपिंग कॉरिडॉर पळय हाडूंक सोदता ते आयज फिशरमॅन काबार करतले. ज्या वेळार आयज हे CRZ पळय आसा डायल्यूट करूंक सोदता, हे फकत आयज आख्खो जो प्रोजेक्ट आहा सागरमाला प्रोजेक्टाक लागून. व्यावसायिक बोटिंग संद मेळची हे खातीर हे शिपिंग कॉरिडॉरचे सरकाराचे प्रयत्न. तशें जाल्यार थळाव्या लोकांक नुस्त्याचे बोटी दर्यांत व्हरपाक मेळच्यो नात. हें सगळें गिरेस्त वेवसायिकांच्या फावरान चल्लां. संघटनेचो सचिव T. पिटरान हो आरोप केला. If we allow for the corridor, the entire fishermen will affect. So, in the name of National Fish Workers Forum and the Fisher Folk, we will fight, we will oppose. On 30th of October, in all over India, all the fishermen will gather in the sea with our boats and the country boats. This is our slogan. Otherwise, if they are ready to do this corridor, not only in the sea, in the landward side also, we will take the protest in all the coastal states and we will go to Delhi for the struggle. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. नुस्तें वेपाऱ्यांक खाणा आनी वखदां संचालनालयांत नांव नोंदणी करपाक आतां दसऱ्या मेरेन वाडून मुजत दिल्या. हे विशींची पयली नोटीस 2 ऑगस्टाक दिवन 15 दिसां भितर नांव नोंदणी करपाक सांगिल्लें. उपरांत ही मुजत 15 तारीख मेरेन वाडून दिल्ली. आतां ती दसऱ्या मेरेन वाडयल्या. नुस्तेमारी खातीर गोंयच्यो दिका थारावपाची ओब्र सरकारान आंतरराष्ट्रीय स्तरावयले एजन्सीक दिला. ही एजन्सी हो वावर हातींत घेसर FDS हें काम करतली. हे विशींचो निर्णय सोमारा मडगांवां जाल्ले बसकेंत नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान घेतलो. बसकेक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी नुस्तेमार मंत्री विनोद पालयेकार हांचे सयत मुख्य सचिव, FDAचे संचालक आनी पुलीस महानिरीक्षकय हाजीर आशिल्ले. आणि दुसरी गोष्ट एक सांगूंक सोदता, पॉयंट 2, 3 आणि 4
fish traders from Goa dealing with import of fish from outside Goa to ensure that they obtain license registration under Food Safety and Standards Act 2006 from the FDA within 15 days from the date of issue of the circular. The fish trader operating outside the state of Goa who involved in transportation of fish to the state of Goa shall obtain license registration from concerned state FDA or in absence of which FDA Goa, and fish should be transported only through insulated vehicles. After the end of the 15 days period, vehicles brought in the traders without license registration under Food Safety Standards Act will not be allowed into state of Goa within 24 to 48 hours. आम्ही आमचो जो सर्च हा through using the central government agency, taking their help, हे जे एजन्सीज देशाबाहेर जे टेस्टिंग करता यांचे हाय स्टँडर्ड असता ज्यांचे एक्सपिरियन्स खूप हा ह्या तरेची एजन्सी गोंया राज्यान बाय नॉमिनेशन आमकां आयडेंटिफाय करून आमकां फुडल्या वर्सभरात आमी तेजो उपयोग करतले. गोंया राज्यांतले लोकांचो विश्वास जो आसा तो आनी वाडचो म्हणून ह्या दिशेन आमी काम करतात. We'll have a permanent presence in the wholesale fish market and in the retail market also. So कोणाकूय जर कितें डाउट आयलो जाल्यार immediately they can get it done. Secondly, FDA जे साउथ गोवा ऑफिस जे ओपन केलें ते डिसेंबर म्हयन्यात आमी करतात. This is an office, you are not going to check fish in the office, but you will have a presence within 1 month. Not even 1 month. दसऱ्याच्या दिसा करूया आनी हे जे ट्रेडर आहा जे ट्रेडराक एक एक्युजेशन जाता वी आर गोइंग सॉफ्ट ऑन देम. These traders don't comply with what Vishwajit has spelled out. Then दसऱ्याच्या दिसा आमी तांकां तांचे करतात something sacrifice the traders and also trying to see which are the agencies involved, which are the countries which we look at as model countries. See, if we look at China and say that that is a standard, it may be a standard that is not what we are yearning for. So आमचे aspiration कितें आहा? Aspiration would be something like Singapore or maybe Dubai or Japan, something like this. So she's going to talk and we'll get through with this in a day's time. Focus is there, we can go to any level. If things don't fall in place, you don't rule out anything. Anything. We are not here to protect any mafia, any trader. I don't rule out anything. And we are equipped to go to any level. We have got Chief Minister also has told us कितेंय करपाचें नुस्तें म्हणटा गोंयकारांक पोटूच न्ही काळजाक नुस्तें आहा. मजगती भायल्यान येवपी नुस्त्याचेर बंदी आसपाकच जाय ह्या विधानाचेर काँग्रेस ठाम आसा. मडगांवान एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली, 3 मिनिस्टर आशिल्ले आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्साक तेणी फॉरेन इंटरनॅशनल एजन्सीज इनवॉल्व करपाचें आयज जाहीर केलां. एक्चुली गोंयकार आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी हांचो डिमांड आसा की इम्पोर्ट ऑफ फिश बॅन करात. तेन्नाच गोंयच्या लोकांक कॉन्फिडन्स येतलें की नुस्त्यान फॉर्मलीन ना म्हणून. पूण हो सरकार आजुनूय फिश माफिया खातीर काम करता हें आयज परत सिद्ध जालें. आनी जो प्रश्न काँग्रेस पक्ष परत परत रेज करतालो फॉर्मलिनाचो की आजुनूय फॉर्मलीन आशिल्लेंच नुस्तें विकता म्हणून, तें आयज ह्या 3 मंत्र्यांनी प्रूव केलें की काँग्रेस कितें सांगतालें तें सारकें म्हणून. कदाचित तें उलोवन तेणी तें सांगपाक शकना कारण ते मिनिस्टर, पूण तेणी जेन्ना इंटरनॅशनल एजन्सीक आमी इनवॉल्व करतले म्हणून सांगलें तातूंतल्यान तें प्रूव जालें की आजुनूय फॉर्मलीन आशिल्लें नुस्तें विकतात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक. सोमारा नुवेचो बाजार भरिल्लो. बाजारांत गिरायकांची गर्दी पडिल्ली. अचकीत वजन आनी माप खात्याचे अधिकारी थंय पावले. तांणी धडाधड व्यापाऱ्यांचेर धाडी घालपाक सुरवात केली. हे वेळार तांकां 5 व्यापाऱ्यां कडेन बनावट तागड्यो सापडल्यो. 5य तागड्यो तांणी जप्त केल्या. हे विशीं खात्याचो अधिकारी विकास कांदोळकरान अदीक माहिती दिली. Today we have conducted inspections in the weekly Nuve market. Weekly Nuve Monday market. We had a complaint from the village panchayat regarding some malpractices going on in the done by the vegetable vendors. Based on the complaint, we have acted and we have taken in custody 5 electronic weighing scales
which are not verified by the traders. And few we have found which are duly verified by the Weights and Measures Department, which we are allowed to conduct, for which we have allowed to conduct the business regularly. Other things we have taken in custody and we will take action as per the law. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव पालिकेन वसुली मोहीम सुरू केल्या. ते खातीर दस्तूर खुद्द पालिका मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायक भोंवता. मडगांवचे बरेच व्यापारी धंद्याची लायसन फी वेळार फारीक करिना. परिणाम पालिकेच्या तिजोरीचेर मातशी ठणठणमारी जाता. पूण सध्या पालिकेन ताचेर रामबाण उपाय सोदून काडला. मडगांव नगरपालिका वाठारांतले जायते व्यापारी आस्थापनां वेळार परवानो शुल्क भरिनात. पूण पालिका अधिकारी वसुली खातीर भायर सरपाचो वास लागतकच जायत्या जाणांनी काल सकाळीच पयशे भरले. बाकीच्या आस्थापनांक बेगोबेग उरिल्ली रक्कम भरपाची शिटकावणी मुख्याधिकाऱ्यान दिली. व्यापाऱ्यांनी तांकां सहकार्य दिलें. Got good response. There were recoveries, but yet some of the businesses they were defaulters on the side. Now we came with our full team. Okay, we had sought for even police cover, but we have asked them to keep it on hold, so that if we don't find any kind of resistance. So moment when we are here, I started getting calls from our office that when we call back, what is the exact amount that they have to pay. I got an instances wherein the amount has been already paid today. Okay, maybe because when we are here in this premises with all our machinery, at moment when we were here, the people lined up over there to pay the taxes and get themselves cleared. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. फोंडेच्या राना खात्यान 3 जाणांक धरल्या. 2 कांठाणदारांचो कास केल्ल्यांचो आरोप तांचेर दवरला. तांचे कडल्यान सुमार 7 किलो मांस, गांवठी आर्म आनी कास करपाक वापरता तसलो बॅटरी दिवो जप्त केला. ह्या प्रकरणात तांकां 7 वर्सांची ख्यास्त जावंक शकता. शिरोडा चिकनगाळ वाठारात ह्या 3 दुबावितांक रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी रंग्यात धरले. तातूंतले 2 जाण उल्हास वेळीप आनी चंद्रकांत वेळीप खास कास करपाक थंय आयिल्ले जाल्यार थळावो गुरू गांवकार तांच्या सांगातान आसलो. कांठाणदार वपराणी जाल्यार 2 कांठाणदार ह्या ऑफेंडरांनी मारलेले आसा. तांकां आमी रंगे हात पकडलेले आसा. अंडर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टान आमी तांकां आतां डिटेन करून कोर्टान प्रोड्यूस करतले. खंय धरले तांकां? तांकां शिरोड्या धरले. शिरोडा चिकन कांठे कितें मेळ्ळें तेंचे कडेन एक पिस्तॉल, सर्च लायट, बाकीचे बारीक करपाचे हत्यारां, एक पिस्तॉल आनी कारतूस बारीक बारीक कितें. 2 जाण उल्हास वेळीप आनी चंद्रकांत आसता पाडी आनी एकटो आसता लोकल गुरदास गांवकार तो संतूर लोकल. जवळ जवळ एक 7 किलो कितले आसता. दोन मारले. 3 जाणांक धरल्या तुमी आतां. 3 जाणां अंडर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शनान तांकां 7 वर्सां पर्यंत आनी 25,000 पर्यंत हें जावपाची शक्यता आसा. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.